पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत्मंतान देवा सोर पोजेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांभाळलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिव्यांनी मेल्लेल्यांची मुर्सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो इकराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूच आनी आमकां तायणें बुडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन बरे देवाचे मेळ पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन बरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन बरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. नियाडी आमी 5 मिस्तेर ओर्काचो पयलो मिस्तेर सम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो इकराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूच आनी आमकां तायणें बुडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापा खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू बागेन मरे देवाची माई पापीं खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन.
म्हणजे जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां कोडाच्या उज्यांतली वचयबा सगले आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या दुसरो मेसेज सम जेजू क्रिस्त जिवोन जातोच 40 दिसांनी पोरजोलीत जावन स्वर्गार चडलो. आमच्या चोरगींच्या चेन्ना पवित्र जावं चेरा आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृष्ण बोलले श्रेष्ठ चेतायसा दुसरा मदें तूं सोदू आनी सोदूच पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. म्हणजे जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां कोडाच्या उशांतली वचयबा सगले आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर सम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाटयलो देश प्रीस सांता सनकाल म्हणले स्वाते जुयांक वार मरी आनी आपोश्ट आसले. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूच आनी आमकां तायने बुडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये पापाची न्यूत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये पापाची न्यूत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये पापाची न्यूत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आनी पापी हाती न्यूत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये बाबाय खातीर विनोद कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेसू. भगेन मरे देवाची माय बापाय खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेसू. भगेन मरे देवाची माय बापाय खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेसू. भगेन मरे देवाची माय बापाय खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेसू. भगेन मरे देवाची माय बापाय खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेसू. भगेन मरे देवाची माय बापाय खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आनी आत्म्याक. आनी आतां सदांकाळ आमेन. हो म्हणजे जेजूस बगोस आमकां निवारे आमकां कोडाच्या औषधांतली और सेबा सगल्यो आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत आंकवार मरी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमच्या पा स्वर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण बळले सुरेश पूचे तें साव श्रमदें तूं सोदू आनी सोदू चो पुजेच. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाबा पुता आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. म्हणजे जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां कोडाच्या औषधांतली और सेबा सगल्यो आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर सांती श्रीदादीन आंकवार मरेचे मश्टकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राच आमकां दे
नेमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूश आनी आमकां तायने बुडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बाबा गाती विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आनी आत्म्याक आदी आतां सदांकाल आमेन. म्हणजे म्हणजे जेजूस भगवत आमकां यार आमकां चलत औषधनी और सेवाचो उगलत मे सरकार करून चड गरज आसलेल्या. नमान मरे काकुटीचे माये तुमचे आमचे जिवीत अमृत आनी बरमाचो आमी परदेशी वेची बालकां तुका मारता एतुकाच्या कोणान संस्कार सोडून दोन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दयेच्या तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल मांकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूश आनी आमकां तायने बुडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदूं आनी सोदूं तुजो पूत जेजू. बगेन मरे देयाची माये बापाक हातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आनी आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन.
जीवन बोली देवाच्या मोगात बसली आमची काजा मोरगोटा शिव्या देवाची बसला आमची काजा मोरगोटा शिव्या देवाची बसला आमची काजा मोरगोटा शिव्या देवाची बसला. मोगाल भावा भयणानो, आयज आमी व्हडा दबाज्यान सायबीन मायची परब समोरूंक ह्या देव मंदिरांत जमल्या. सायबीन माय ओकोन भावार्थान आनी एकदम ल्हानविकायेन जेल्ली देखून शुभ वर्तमान परगट करपाचें व्हडलें कारण जावन आसा. तिणें देवाची खुशी मानून घेतली आनी आपल्या पुता जेजूच्या जिवितांत तिणें जी भुमिका केल्या त्या वरवीं देवाच्या उतरांत परगटूंक तिणें मोगान काण मारला म्हूण स्पश्ट जाता. तिच्या कोन्यान आनी हालोना तसल्या भावार्था वरवीं शुभ वर्तमान सगल्या संवसाराक परगटूंक आमा सोमेस्ताक एक व्हड स्फूर्ती थारता. तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना सायबीन भासोत देवाक आमी आर्गां दिवया. तशेंच आमच्या फिरगोजेंतल्या लिजा मारीच्या दोनूय जोमे व्हडल्यांचो आनी भुरग्यांचो जोमो आयज आपली जोम्याची परब समोर ओंपता. आंकवार मारिया सांगाता दोर गरोब्याक भेट करून फिरगोजेचो वावर करून हॉस्पिटलांत तशेंच दुयेंतीक आनी दुखेस्त गरोब्यांत भेट दिवन आजिलांत आनी अनोथ भुरग्यांक भेट करून मारिया वरवीं ती जेजू पळोवन ताची सेवा करीत आसात. तर ह्या तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्या गांवचो अदीक लोक ह्या संस्थेन भितर सरूंक ह्या मिसांत खोटखोटायेन मागुया. आमची सोर्गीची माय एकूच, पूण तिचें खाशेलेपण म्हणल्यार आमच्या सोरीचे मायेक आमी जायत्या नांवांनी पाचारतात. जावं ती दिश्टी पडलेली ते स्वातेच्या नांवान वो तिच्या गुणाची तोखणाय करून. ह्या वेळार आमचे मदें 12 सायबीन मायच्या नांवान नेसलेली आमची सुपुली भुरगीं आसात. वेलंकनी सायबीन, लुर्दीस सायबीन, रोजा मिस्टिका सायबीन, फातिमा सायबीन, इमॅक्युलेट कोसोसाव सायबीन, मेरी अंटाय ऑफ नॉर्थ, रुजाई सायबीन, निस्कोलुन्स कालजाची सायबीन, कार्म सायबीन, मायनेस पोब्रेस सायबीन, मारेच्या क्रिस्तावाचो आला शिरो आनी देवीक कुर्बेची सायबीन. आमकां सगल्यांक सायबीन मायेचो एकूच संदेश, तो सांगीत तितलें तुमी करात. तर तिचो आदार मागून जेजूक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक वावरुया. आमची तिचे तोरी भावार्थान ओकोन जावंक आनी जिवितान ल्हानविकाय आपणावून आख्या रचनेक शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां कृपा मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा हांवें तुमकां बाब म्हजो गुन्यांव चरून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान चल, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासोत घेवन सुद्दां चकवार मारीक सगळ्या देवतांक भोगता. हांवें तुमकां बाब बरयलो त्या खातीर आमच्या सरेस्वा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवीदार देव आमचे गांवतकोर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
स्वर्गीच्या बापा आमच्या सोडवणाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोनीत जाणवायन आनी मोगान बागयो ताकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें वेचून काडलेल्या जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावार्थान बोरवाशान मोगान वाडोवंक वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनां. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबाक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळून दिवंक, कोणती दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडोन मेंगी जाल्ल्यांक वांकडणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सर्वेस्पराचे यादनीक म्हणटलीं आमच्या देवाचे मुन्यारी म्हूण तुमकां पासारतलीं. चुकोय नासतना तांकां हांव फावो तसलें इनाम दिता आनी तांचे लागीं सासणाक तोखता तसलो करार करता. किर्तीवंत जातोलें
तांचें कुल सगळ्या राष्ट्रां मदें आनी तांची संसद सगळ्या लोकां मदें सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. Sorvespora sove आनंदान मुरगोडटा. सगळीं गावया. सर्वेस्परा सोवे आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या दारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बोरीत जावं मोजें काळीज. सबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायता. बोवर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सूत गितां गायता. सबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेल्लो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलोले दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हजे पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टान मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोड ना जावंक पूण बापा केल्ल्या बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायले. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सौम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घोड्यां जाणो जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळे जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराचे शिमा पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातले.
हें सांगले उपरांत ते पळेता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताचे दोळ्या मुखार व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो सोडून वेता आसतना ते आपले दोळे सोर्गाक लावूनच आसले. ओवचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशे सोर्गा नदो लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी सोर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे उद्गार. उद्गाराक सोडून उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरा जाण जेवता आसतना तांकां जेजू दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जीवन जाल्लो देखलेलो ताणें स्वत मानून घेतलें ना देखून बावार्थ दवरचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हूण ताणें तांकां बेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. बावार्थ धरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण बावार्थ धरिना जातीत ती कास्तीचें फर्मण घेतली. बावार्थ धरतल्या सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक शीस गांवांनी गेले, प्रचार केलो आनी वेगवेगळ्या गांवांनी संवसाराच्या वेगवेगळ्या शिमांचेर जेजूची वळख दिली. हे करतना तांणी जेजूची आज्ञा पाळली. आमचे पवित्र सभेच्या इतिहासांत अशेंच आपोस्तला उपरांत वेगवेगळे मिशनार गांवांनी गेले, देवाचें उतर परगटलें. पूण कोरियाक जाल्यार
कोरिया राज्यान दुसरें कितें घडलें. एक मनीस चीनाक गेल्लो. थंय ताका मिस्योनार सांपडले आनी ताका जेजू क्रिस्ताची खबर मेळ्ळी. जेजूचो अणभव मेळ्ळो. देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळी. आनी तो वचून परतून कोरियाक जे कितें आपल्याक देणें मेळ्ळेलें तें दुसऱ्याक दिवंक वावुरलो. आनीक कोरियाची इगोर्ज स्थापली जाल्यार तांच्याच लोकांनी तांच्याच भावार्था वरवीं दुसऱ्या मिस्योनार भायले मिस्योनार हे नासतना थंय जेजू क्रिस्ताची वळख वाडली. आनी आयज पासून दक्षिण कोरियाक कितलेच पाद्री आसात. सिओल डायसिस हांगा कितलेच पाद्री, कितलोच भावार्थ. बाबडीनो, आयज आंकवार मारेच्या जल्मा दिसा आमी ती जेजू क्रिस्ताचे वळख परगटपी एक व्हड नमुनो म्हूण आमकां दाखयता. आनी खरेंच आंकवार मारिया आपल्या जिविता वरवीं देवाचो मोग शिपडायता, देवाची वळख शिपडायता आनी भावार्थ घोट करता. पयले सुवातेर तिचो जुल्म जेन्ना ती जल्मली सांगतात की बागेन जोकी आनी आना जाणटेपणान आसली. आनीक ताणी भावार्थ धरलो आनी तांकां इदू जल्मली. इदू आपल्या आवय बापायच्या म्हऱ्यांत देवा मोगान वाडली. आनीक तिचें जिवीत आमी पवित्र पुस्तकान कितें मेळटा तातूंतल्यान भावार्थाची आनी मोगाची जिवीत ती जियेली म्हणून आमकां उपरांत दिसता. भुरगेच पिरायेर एक ल्हान वस्तुरी ती तेन्ना देवाचो उतर तिका येता, संदेश येता बोडव्या गाब्रिएला वरवीं. आनीक ती खरेंच देवाचो मोग करताली, खरेंच देवाचो आपलो धोनी म्हूण मानून घेताली म्हणून आमकां दिसता. जें कितें बोडवो सांगता तें तिका समजना. आनी बोडवो खरेंच म्हणल्यार 8वेंत सांगता जें संवसारांत केन्नाच घडोवंक ना तें सांगता. ती देवाची आवय जातली. ती आपूण जाणा आपल्या कडेन आनी दादल्या मदें संबंद जालो ना. आनीक हें कशें घडत एक प्रश्न घालता. बोडवो तिका समजावंक वावुरता पूण सगळें तिका समजना. पूण एक ती म्हणटा, या जावं दुनियाची चाकून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. देवाची गूट देव जाणा, आपल्याक समजना पूण देव ओदीक जाणवायचो, देव म्हजो दोनी हें मानून घेता. आनीक एका धर्म परगटण्याचें काम हेंच, देवाचेर ताचो भावार्थ घोट आसूंक जाय. देवाची खुशी आपल्या जिवितान पयले सुवातेर दवरूंक जाय. दुसरी वस्त म्हणल्यार तिच्या जिवितान तिका देवाचे पुताची आवय जातली म्हणून ती सुभागी. आनी हें ती मानून घेता, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो म्हणटा.
व्हडले भाग तिका देवाच्या पुताची आवय जावंक. पूण व्हडपण धरिना, ल्हानवीक ती. आनीक ह्या ल्हानवीक हांवें दुसऱ्याची ती गरज वळखता, सेवे खातीर धांवता. आपले घर सोडून सुमार 110 किलोमीटर म्हणटात नाझारेतान आईन कारीम म्हणटात थंय वेता. आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस आसा, तिका आधार जाय, तिचे भेटेक वेता. आनीक बरी खबर हाडटेल्याची पावलां सुभागी अशें म्हणलेलें आसा. तीच खुशालकाय एलिझाबेथेक दिता. एलिझाबेथाची उतरां कशें फुटवलें, म्हज्या दोनयाची आवय म्हाका भेट मेळोवंक. ती खुशालकाय जॉन बावतिस्ताक दिता. तो एलिझाबेथीच्या कुसव्यान उडकी मारूंक लागता. आनी खुशालकायेन एलिझाबेथ तिका नोमान करता. पूण त्याच बरोबर सायबीण माय देवाची तुस्त घालता. म्हजो आत्मो दुनियाक वाकाणटा. देवाक म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. होय, तिका शाबासकी मेळटा, बरें काम केलें तें. पूण हे शाबासकीक ती देवाक वाकाणटा. खरो बरी खबर परगटपी, खरो शुभ वर्तमान परगटपी आपल्या बऱ्या कामाक खुशाल जाता खरो, पूण त्या बऱ्या कामांत आपली वडवीक घेना, पूण देवाक मान दिता. देवाचे दयेन हें जालें, देवाच्या आदारान हें जालें. त्याच बरोबर भाव भयणो, मारिया जरी जेजूक दुसऱ्याक दिवंक आपली पावलां चलता, तरी तिच्या जिवितान आडकोळी जायत्यो येयल्यो. आनी अशेंच शुभ वर्तमान परगटतना आमच्याय जिवितान आडकोळी येतात. जल्म दितना सुवात सोदूंक जाय. उपरांत तो वाडटा तेन्ना तो हेरां भुरग्यां भाशेन 12-13 वर्साचे पिरायेचे भुरगे पावले म्हणटच आपूण वाडले म्हूण समजता. आपल्याक जाय तें करतात. आनी जायते पावटी आवय बापायक वोन आपूण शाणी म्हूण समजतात. जेजू देव आसलो, ताका जाणवाय आसली, आनीक तो देव मंदिरांत फाटीं रावलो. आनी हो भुरगो हेरा भुरग्यां भाशेन म्हणटा, कित्याक सोदतालेत म्हाका? तुमकां खबर ना म्हाका बापाची खुशी करूंक जाय म्हणून? आनी आंकवार मारी हें उतर आपले भितर नियाळीत आसा. जेन्ना ती जेजूक धर्मीक पावला प्रमाणे, धर्मीक नेमा प्रमाणे देव मंदिरांत भेटयता, तेन्ना सिम्याव तिका म्हणटा, एक तोरसात तुका आसपास रोमतली. आनी लुकास, भाग्यून लुकास आपल्या शुभ वर्तमानान म्हणटात, मारिया हें सगळें आपले भितर नियाळटाली. जेन्ना राखणे कितें म्हणटात त्या भुरग्या विशीं आनी कितें घडलें तें सांगतात, थंय बी आमकां मेळटा मारिया हें सगळें आपल्या भितर नियाळटा. म्हणटच ज्यो घडयो जातात, जे देवाचें उतर तिका मेळटा, ताचेर ती नियाळ करता. शुभ वर्तमान परगटपी होसोय आपले भितर देवाचें उतर नियाळटा. बाबार्थान जियेता खरो, पूण त्याच बाबार्थाक अदीक मोल दिवंक, अदीक बुन्याद दिवंक
देवाच्या उतराचेर नियाळटा. देवाचें उतर आपले भितर नियाळटा आनी त्या त्या संदर्भान देवाचो उतराक जबाब सोदता. मारयान हें केलें आनी हें करतना कोश्ट सोंसता तेन्नाय बी हे कोश्ट बरे भाशेन सोंसले. भुरगो वाडटा, कोण म्हणटा ताची मोत उडल्या आनी मारिया ताची सोदीक वेता. तो तुय बी एक शाणेपण सांगता, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करतात ती म्हजी भाव भयण. कोणूय असलें उलयलो म्हणटच अकमान कसो घेवंक शकता, पूण मारिया तो अकमान म्हणून घेना. परतेच जाल्यार जेजूक ती सांगात दिता. जेन्ना जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता तेन्ना ताका सांगात दिता. पयली मिलाक तिचे उल्याक जेजू करता, तांगेर सोरोना. तो सांगता तें करात. मारिया आपल्याचेर लक्ष हाडिना, पूण जेजूचेर लक्ष घालता. खरो शुभ वर्तमान परगटपी आपली वडीक जाली म्हणून लोक आपल्याशी येयलो हें पळयना, पूण परतत जाल्यार लोक जेजूशी गेल्लो भावार्थी जेजूचेर लक्ष घालतले आनी ताचे कडच्यान देणी घेतले म्हणून रावता. मारियेन हेंच केलें. आनी शेकी आमकां मेळटा मारिया कुर्सामोळी. आपल्या पुताक सांगात दिता, आपल्या पुताक बुजवण दिता आनीक शेकी आपल्या पुताची मेलेली कूड आपल्या हातान घेता. शुभ वर्तमान परगटपी असोच दुसऱ्यांक धीर दिता, दुसऱ्याक बुजवण दिता आनी ताच्या दुखान सांगात दिता. खुशालकायेंतूच न्हय पूण दुखांतूय वांटो घेता. आनी मारिया ही आमकां आवड दाखयता. आनीक निमणें म्हणल्यार मारिया मोदेस्ती. आमकां दोनदाच्या इतिहासांत अशें मेळटा की सेनेकलान आपोस आसले आनी त्याच बरोबर तांचे सांगाता मारिया आसली. जेजून तिका म्हणलें अस्तरे हो तुजो पूत, आनी पुताक म्हणलें ही तुजी आवय. एक आवय जावन ती तांकां सांगात दिता, तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात दिता. तुवें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की जेजू जिवंत जाला म्हणून ते स्वतमान नासले आनी देखून जेजू शिणटा. पूण जेन्ना तांचो उणो भावार्थ आसा तेन्ना मारिया तांची सांगाता आसा. तांच्या भावार्थाक अदीक बळ मेळो. एक शुभ वर्तमान परगटणार आपले परजेक सोडिना, भावार्थ दिता, जेजूची उतर परगटता, पूण त्या उपरांत तांकां सांगात दिता. आनी हेंच बागेवन पावलूय आनी हेर आपोस्तांनी केले. जेजू दिलो पूण दुसऱ्या गांवांनूय गेले, पूण परतून त्या त्या गांवांनी वचून तांकां सांगात दिलो. आनी हे भाशेन शुभ वर्तमान परगटूंक मारिया आमकां देख दिता. भावडीनो, आमचो जबाब कितें? मारियेच्या जिवितांत वेगवेगळे भाशेन तिणें शुभ वर्तमान परगटलें. आमकांय वेगवेगळे भाशेन शुभ वर्तमान परगटूंक आपयल्यान. आमकां भावार्थ मेळ्ळा, आमकां जेजू मेळ्ळा. हो जेजू दुसऱ्यांक खुशाल करूंक आमी दिवंक गरज. पूण वेगवेगळे भाशेन. शिसांनी एक भाशेन दिली, मिशनारांनी वेगवेगळे भाशेन दिले. तो कोरियाचो भावार्थी ताणें एके भाशेन दिलो. आयच्या काळार आमी
जेजूक दुसऱ्याक दिवंक गरज. वेगवेगळे भाशेन आमच्या घरान जेन्ना आमी भितर सरता एकठांय जाता तेन्ना आमचे सगळे जेजू आसा जाल्यार आमी आमच्या घरच्यांक खुशाल करूंक वावुरतले, बरें उतर दिवंक वावुरतले आनी तांचे सगळें बरेंपण आमी ओळखून पावतले. मारयेन एलिझाबेथीची गरज पळयली, आमी आमच्या घराब्यांनी एकामेकाची गरज पळयली जाल्यार खुशालकाय वाडटले. एलिझाबेथीन मारयेची भेट मेळ्ळी तेन्ना तिका नमान केलें, आमकां आदार दितल्यांक, आमचे गरजेक पावतल्यांक. ती आमचे गरजेक पावल्या म्हणून, ती देवाची आमची बातमीदारां म्हणून, देवाचो संदेश घेवन येयल्या म्हणून तांकांय आमी नमान करुया, मान दिवया आनी तांचें बरेंपण ओळखून घेवया. तेन्ना आमी जेजूक दुसऱ्यांक परगडटले. त्याच बरोबर सगळें बरें चलतलें म्हणून ना, केन्ना केन्नाय दूख येतलें, केन्ना केन्नाय आमच्या घरचींच आमकां दुखयतात. पूण असल्या वेळार सायबीणबाई भाशेन म्हणूं येता, पुता हें तुवें कित्याक केलें, दुवे हें कित्याक केलें. पतीन आपले पत्नीक विचारून येता, हें तुवें कित्याक केलें. पूण ताचेर मागीर घांसूंक उपकारना. जालें तें जाली, चूक जाली, चल परतून या. मारयेन जेजूक आपल्या सांगाता व्हेलो. तेच भाशेन आमी एकामेकाक बोगसून, एकामेकाची चुकी ओळखून आनी एकामेकाक सोंसून मारयेची देख घेवन जेजूक परगटुया, शुभ वर्तमान परगटुया. त्याच बरोबर भाव भयणीनो, आमी आमकांच न्हय, आमी घरा भायर मारयेन आपले जेजूच्या शिसाक आपले पूत कशे घेतले, काना गांवान दुसऱ्याची गरज आसा ती आपली कशी घेतली. म्हाका कित्याक पडला अशें न्हय, म्हणटच शेजार सामाराक, आमच्या हेरा सोयऱ्या दायऱ्यांक वो वळखना तांचे सगळें आमी तांची गरज ओळखून तांचे सेवेक या. तें म्हाका कित्याक पडला अशें म्हणूंक जायना. जेन्ना समाजान कितें वायट घडटा तेन्ना तें म्हाका पडना म्हणून मारी भाशेन आमी शिकुया. कोणाचें वायट जावंक जाल्लें नाका, कोणाक लॉस जाल्ली आमकां नाका, तांच्या आदाराक आमी पावुया. आनी अशें करतना भाव भयणीनो आमकां सोंसूंकूय पडटलें. कोणूय आमचेर आड उलयतलो, कोणूय आमकां पिसो म्हणटलो, कोण आमकां पयशां खातीर आमी हें करता म्हणटलो, जायते वायट आमचेर उलयतले. तेन्ना आमकां सोंसूंक पडटा. तेन्नाय आमी बरें करता तें सोडून दिवचें न्हय, पूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ धरुया. आनीक त्याच बरोबर देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, देवाचें उतर वाचून, आनीक त्याच बरोबर जेजूचो सांगात घेवन आमी आमकां बुजवून घेवया, धीर घेवया, बोड घेवया आनी आमचो वावर करीत रावुया. आनी शिकी आमी दुसऱ्या खातीर मोदेस्ती जावुया. सायबीणमाय दुसऱ्यांक आदार दिता, दुसऱ्या खातीर जेजू कडेन मागता, दुसऱ्यांक एकसूरपणान निराशी जाता तेन्ना आदार दिता. तेच भाशेन आमी निराशी जाल्ल्यांक जी कोण सोंसतात तांकां आमचो सांगात दिवया. आनी हे भाशेन जेजूचें शुभ वर्तमान परगटुया. सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमीचो वोलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, हॉस्पिटलांत तारीख ससले,
ताका कुत्सार चडलो, तो मेल्लो आनी ताका न्हिदलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या तुवें जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांचे बरें पुसून गेलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचे एकठांय, पातकांचे भोगसण, फुडेचें जिवन पळ, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबडीनो, ह्या वेळार आमची कांय मागणी देवा मुखार आमी घालुया. बाब साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचे राज परगोवताना सायबिनीक आपलो नमुनो करून आखे रचनेक शुभ वर्तमान परगोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी मनशांनी निस्वार्थी मनान पोरजे खातीर वावरूंक आनी धर्म परगटण्याचो वावर करतात तांकां फावो ती सोंपेपणां दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मिसावाच्या गांवांत शिव वर्तमान परगटपाचो वावर कोत्तोल्यांनी सायबिणीक आपलो नमुनो करून वावर केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सायबिणी पोरी आमी निर्मळ कालीज मनाची जावन पातक आदारतां तेन्ना सोदान संस्कारा वरवीं आमी परत नितळ जावंक आनी हे वरवीं देवाची कृपा जोडून आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची गोवाय जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुसऱ्या सोवे जेजूक पळोवंक वावर कोत्तोल्या लेजा मारिया संस्थेच्या वांगड्यांक सर्गीचें सूख फावो जावंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगळ बापा, मारिया आमची माय आमचे मुखार जेजू सांगाता मोदेस्ती तिचेर नदर मारून ही आमची मागणी आयक म्हणून आमी तुका विणयता आनी हेर गरजो आसात
त्योय बी गरजो तूं आमकां पाव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C31 पेज नंबर 41. C31. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बाप्पा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसप्यान आमच्या मनशा सैम घेतलेले तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाचे सर्व वळांतल्यान निवारून दिसान दीस ओदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें मागता तुमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर काळयेन सरताय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फाव आसले निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटाव, तुका मोन दितां, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची बोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोरमाय वाखाणटात. ताची सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार
बापा परसूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या कुडासाक करात. Bavardaco good purgatoria. Gesù bello, Gesù ci sarà, Gesù veramente Gesù bello, Gesù ci sarà, Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी परजीवनपणाचो भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमिया आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Ya Gesù orbi, ya Gesù sangata, ya Gesù tai, obitat merchaik pona, सर्पद वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ली प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या बरवाशात रेखता तर आमकां आमच्या दर काकलीतीन चर पातकातली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयता ही सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया.
शांति दे, शांति दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. गीत घेऊया. Q6, पेज नंबर 168. Q6. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Edi tuji bora
Papa moja priticha, kedi tuji toramu, Shevon vartai soriche, vasano goche suche, Papa moja priticha, kede tuje udarpon, amche deli baroita, tuja povita piaci, Papa moja priticha, kede tuje udarpon, amche deli baroita, tuja povita piaci. प्रार्थुया. प्रित्य बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत तांकां मारिया आख्या संवसाराचो भरमोसो आनी मनशाचे सर्वणीचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उण्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक, भावार्थान ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटांत सदांकाल जिवंक समेस मनशांक फाव कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुझा पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसात. सुमानाच्यो कोडवण्यो गेल्या इतराक इगोर्जीन कलेक्शन जाला 22,140 रुपया. फुडलो आयतार जावन आसा सादेकाडाचो 24वो आयतार 3 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज मांडावळ करपी. दुसरे मीस 8 वाजता तोरणाटी इगोर्जेची फिरगोजेची तोरणाटी पॅरिश यूथ. तिसरे मीस सकाळचे 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन. पवीस संस्काराक बसून बुधवारा दिसा सांजेची 6:30 वाजता जातली. आनी कितें भाशेन ह्या पवीस संस्काराची मांडावळ करपी जावन आसा दाबोली सॅक्टर मागता सगल्यांनी 6:30 वाजता सांजेच्या वेळार हाजीर जावं. शुक्रारा दिसा सकाळची पवीस संस्काराची बजवण 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसा 6 वाजता आमचे इगोजेन आनी दाबोली कपेलान 6:30 वाजता जातले. बाबड्यो समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन 10 तारखेर समुदाय सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा 1 सेसिलियो नुनुसाच्या घरान 6:30 वाजता. 10 तारखेर सेंट फ्रांसिस de असिसी समुदाय इग्रेजा 2 रेमी फेर्नांडीसाच्या घरान 6 वाजता. 12 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी एथेलवार्ड मेंडेसाच्या घरान 6:15. 15 तारखेर सेंट गॅब्रिएल वॉटर टँक आल्तो चिकाली पॉल फेर्नांडीसाच्या घरान 4:30 वाजता. 15 तारखेर सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी रेजिनाल्दो हाच्या घरान 5:30 वाजता. 9 तारखेर सायबिणीची बॅट आमच्या पारोकियालाच्या घरांत पाद्री रावतात प्रिस्ट रेजिडेंट हातून मीस सांजेच्या 6 वाजता जातले. उपरांत इमाजीचेर आशिर्वाद आनी उपरांत आमच्या पारोकियल घरांत सायबिणीची बॅट सगल्यांक तुमकां येवकार. 10 तारखेर तावन घरांनी सायबिणीची बॅट जातली. कशे तरेन जातली ती तुमकां ऑलरेडी वॉट्सॅपार सॅक्टर वायज घातलेले आसात ते तुमी बरे तरेन पळोवचे. आमचे फिरगोचे एक देणगी आयला ते भाशेन एकल्या बऱ्या देखणारान 7,000 दिल्यात. कितें भाशेन
सगल्यांच्या नांवांत काळजांतान बागेवन फ्रांसीस शावेराचो ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. आमच्या गूड सॅमेरिटन हाका किरीत भाशेन देखणाऱ्यान दिल्यात ते एका बऱ्या देखणारान 7,000 रुपया, एक बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया दिल्यात. काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. 11 तारखेर सप्टेंबराचेर फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आमची फिरगोचेर जमात जातली 4 वाजता. 15 तारखेर पॅरीश युथाची मिटींग दुसरे मीस जाल्या उपरांत किरीत भाशेन बाबा भयणीनो पादेवराच्या नांवान आनी फिरगोस गवळीक सभेच्या नांवान हो सयेक घेवन आमी किरीत भाशेन फादर नेल्सन सिक्वेरा हो आमचे सेमिनारीन प्रोफेसर आनी किरीत भाशेन आकारणीच्या पाद्रीच्या सगल्या आकारणीच्या बसनीन किरीत भाशेन तो आसा. तर आनी तशेंच ट्रान्सफर टिमीनूय तो आसा. काळजांतान ताका आमी आमचे जेन्ना आमी ताका विनवती केली तेन्ना आमची आपोवणें ताणें मानून घेतलें आनी किरीत भाशेन आज आमकां ह्या फेस्ताच्या मिसाक येवन समरुमणी करून देवाचें उतर आमकां पुरगुटलें देखून आमी काळजांतान फादर नेल्सन सिक्वेराक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर फॉर युअर इमेन्स टायम अँड फॉर प्रिचींग द वर्ड ऑफ गॉड टू अस. होच सोय घेवन पाद्रीगाराच्या नांवान हांगासर आसलेल्या सगल्या पाद्रींच्या नांवान म्हज्या नांवान फादर नेल्सन सिक्वेरा, फादर आल्बीन आमचो सदांच येता दाबोलींतान, ताच्या नांवान आमचे फिरगोस गवळीच्या सभेच्या नांवान सगल्यांक तुमकां सायबिणीच्या जल्मा दिसा उनुनीत पोरबी हांव दिता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत सुत्राय दोची एक जी भुरगीं आमची सायबीण जाल्यात ती मुखार येवन आपली 2 उतरां तुमकां सांगतलीं. चितान तुमी तें आयकुचें म्हूण आमी मागता. फादर पिटरान सगल्यांक दिनवासल्यात, सगल्यांक शाबासकी दिल्या. तुमच्या नांवान ताका, फादर बॉलमॅक्साक आनी फादर आल्बिनाकूय हांव फेस्ताची परबी दिता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मातशें बसचें.
तांकां आमी बरी देख आनी देवाक आनी पेल्याची वाट दवरूंक शिकोवया. I am Mary Help of Christians. आमच्या आयच्या काळार क्रिस्तांव आपल्या भावात्या खातीर खूब पिडापीड आनी दुमालो सोदचो पडला. आमच्या भावात्या लागीं आमच्या भावा भयणी खातीर जेजूशी हाडूंक वावरुया. हांव देवीक कोरपेची सायबीण. हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सावन पवित्र जल्मली आनी पवित्रपण हांवें सांबाळलें. तर आमी आमच्या तोंड्याल्यांक आपल्या पवित्रपण सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांकूय मानान रेस्पेतान वांगूंक शिंकोया. Shani Jesu mode utor tu Devan vitsun kaढलेली आंखवार मारिया तू आख्या संवसारार मोगाळ नदर तुजी राखताय आमकां माय जेजूची दोमान करतांव तुका भुरगीं तुजी देवा बापान तुका स्वर्गार उबारली पेसांव घाल माय राणी सुर्गीची नोमान करतांव तुका भुरगीं आमची सायबीण माय राणी संवसाराची सायबीण माय राखण करता आमची सायबीण माय आमी भुरगीं तुजी काकलूत कर गे माये आमा पापयाची तुजें नांव सगल्याक परजळटा शेगुणाचो दोम दोम तूं शिबडायता सगलो लोक येता गे फुलां घेवून माये तुजी स्तुती करूंक दिम्याचेर मागता हात सोडून सायबीण माय तूं आमचो आसरो दुखेस्ताचो आलाशिरो गायतात आमचे ताळे करून सायबीण माय राणी संवसाराची सायबीण माय राखण करता आमची सायबीण माय आमी भुरगीं तुजी काकलूत कर गे माये आमा पापयाची काकलूत कर गे माये आमा पापयाची आतां फुलांचें पुरसांव आसतलें आनी उपरांत मागीर कॅन्टीन आसतलें. तुमी चोत्रायदोची किरीत भाशेन आमची कॅटिकेटिकल एसोसिएशनान कॅन्टीन केलां तांकां तुमी किरीत भाशेन वचून घेवची आनी आमच्या तरणाट्यांनी हावजी केल्या ती तुमकां हांगा मोकलयल्या. हांव तोतरबांदा विएगस. हांव GMCंत सिनियर मेडिकल ऑफिसर म्हूण 20 वर्सांनी काम करतां.
पूण आज हांव एक धूव, एक भयण, एक पोतीन, एक आमीग, एक कावन्सिलर आनी चड म्हूण एक आवय म्हूण हांव हांगा उबी आहा. म्हाका भुरग्यां कडेन आनी तरणाट्यां कडेन उलोवपाक एकदम बरें दिसता, कित्याक भुरगीं सदांच स्वता आहा तें सांगताय आनी तरणाटीं सदांच नवी कितें आहा आमी नवें कितें करपा जाता ती तांकोडे आयडिया आसताय आमी जाणटे व्हडल्यांनी घेवपाक. सो आमगेले सेंटरांत हांव जायते भुरग्यांक, धाकलीं भुरगीं, व्हडलीं भुरगीं, तरणाटीं, जाणटेल्यांक सगल्यां कडेन मुगेलें इंटरेक्शन जाता. आनीक पोरूं आमगेले सेंटरांत फाटाफाट 4 तरणाटीं देवादीन जालीं. संवसारांतलीं भायर पडलीं. आतां कित्याक भायर पडलीं, कितें जालें ही इन्क्वायरी जाली आनी मागीर म्हाका तो रिपोर्ट करपाक सांगलोलें. सो हांवें रिपोर्ट करून आमगेल्या डिनाक, गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या डिनाक दिलो. आनीक मागीर म्हाका कळून आयलें की जायतीं आमकां गॅप्स आहाय, लॅक्युनी आहाय. आमगेलीं आवय बापाय गेले भुरग्यां कडेन वेव्हार आमकां बदलूं जाय म्हणून. सो तें कितें आहा तें चोवपाक हांवें एक क्वेशनर केलो भुरग्यां कडेन उलोवपाक. आनी हेतू पासून हांव 40 जाण तरणाट्यां कडेन उलयल्या आनी मुगेले थोडे फीडबॅक आहाय ते हांव तुमकां सांगूं सोदितां की थोड्यांक कडेन तें बऱ्या पडत म्हणून. पयली प्रश्न हांवें भुरग्यां कडेन विचारलो, वॉट डू यू लायक अबावट युअर सेल्फ? तुमकां तुमचें कितें बरें दिसता? आनीक जायत जाणांन म्हणलें आय लव माय सेल्फ. थोड्यान म्हणलें आय हॅव नथींग टू टेल. पूण एक म्हाका दूख बगलें, एक चेडवान म्हाका सांगिल्लें आय हेट माय सेल्फ. आनी हांव ताका कडेन उलोवपा लागलें वाय. हांवें म्हणलें म्हाका दीस पडटा एक बरें तरणाटें सोबीत चेडूं बरें काम करता. आपणागे आवय बापूय मेलोलो, आवय काम करता, तिजे बारबो काम करून आपणागेली फामिली सांबाळूंक तें आदार करता. सो तें मागीर रडूं लागलें आनी म्हाका सांगूं लागलें तूं पयलीं मनीस आपणाक सांगिलां की आपूण बरें दिसता, सोबीत बरें भुरगीं म्हूण. दुसरी हांवें विचारलें, दुसरी क्वेश्चन, हू इज योर रोल मॉडल? थोड्यान म्हणलें MS धोनी आनी कोण म्हणलो रोनाल्डो. हांवें विचारलें तुमगेलें थोड्यांक कोणूय रोल मॉडल ना? इचोय आमकां रोल मॉडल आहा. अचोय जेजूस क्रिस्त आहा आमकां रोल मॉडल. केन्ना आमी चिंतिलां? सो आमगेल्या भुरग्यांकू एक रोल मॉडल आसपाक शिकोवपा जाय. ताका इमिटेट करपाक तागेली थोडी एबिलिटीज ऑर गिफ्ट्स आहाय ते आमी वापरपाक. तिसरी हांवें विचारलें तुमकां दिसता शिकपाक गरजे म्हणून भुरग्यां कडेन? आनी थोडीं 20-22 वर्सां हांवें ती म्हाका सांगूं लागलीं हय शिकपाक एकदम गरजेचें. कित्याक शिकिल जाल्यार तुमी पावंड्याचे वयर चोवन वयर वचपा जाता, मुखार वचपा जाता. आनीक आमकां चान्स मेळ्ळलो पूण आमी चान्स घेवंक ना. भुरग्यांदो तुमकां कामां वचपा नाका. तुमगे आवय बापाय तुमकां जेवण दिता, न्हेसूं दिता. तुमगेलें काम बरें करून शिकपाचें. शिकाय आनी व्हडलीं जाय. चवथी हांवें विचारलें तुमकां चान्स मेळ्ळलो कॅरियर जॉयन कितें करपाक, तुमी कितें कोत्तालोलीं म्हण. जायत जाण कांय खबर ना, हांव नेणो कितें कोत्तलो हांव नेणो. अरे आमी आवय बापायन आमगेल्या भुरग्यांक शिकोवपा जाय गोल आसपाक. शिकून हांव कितें कोत्तलो, मुखार वचून मुगेल्या जिवितांत हांव कितें कोत्तलो गोल आसपा जाय. अशींच न्ही वाऱ्यावयलीं वारें मारलें वोश गेलीं, वारें मारलें तोश गेलीं, तसो न्ही. स्टेबल ह्युमन बिंग्स जावपाक आमी आमगेल्या भुरग्यांक शिकोवपा जाय.
चवथें हांवें चाललें तुमकां दिसता भुरग्यां दो तुमगेले आवय बापायन तुमकडे उलोवपा जाय म्हणून कित्या बद्दल अबावट सेक्स अबावट एल्कोहॉल अबावट सबस्टन्स अब्यूज आनी ताणें म्हणलें वय आमकां बरें दिसता आसलोलें घोडये हें आज मुगेले मिस्टेक जाले त्यो जावं जाय नासलोले म्हाका खबर आसलो जाल्यार सो आवय बापाय दो तुमी तुमगेल्या भुरग्यां कडेन उलोवपा जाय लायक फ्रेंड्स लायक एडवायजर्स तांकां आनी तुमकां जाय ना जाल्यार कितू आहाय पाद्री आहाय कॅटेकिस्ट आहाय टिचर आहाय दोतोर आहाय तांकडे उलोवन तांगेले कितें पड दुबाव आहाय ते पयस करपाक नी पोर्नोग्राफी ना जाल्यार मोबायलाचेर कितें रिल्स चोयन आपणागेले इन्फॉर्मेशन घेवपा न्ही कित्याक थोडे पाटीन सारकी इन्फॉर्मेशन मेळना तुमी सारकें तांकां सांगूं जाता मागीर हांवें चाललें तुमकां आनीक 5 वर्सां ओ 10 वर्सां फुडें तुगेल्या मोतीन तूं कसो पिक्चर आहा तुजें what picture do you carry of yourself 5 years from now or 10 years from now kaina I can't see myself why can't you see yourself हांव ल्हान आसतना मुगे पाय दोतोर आसलोलो आनी हांव सदांच चिंतालीं की मुगे पायचे भाशेन हांव दोतोर जातोली आनी लोकां बरी कोत्तो म्हण तें पिक्चर मुगेले तोकले आसलोले That is called positive imaging. तुमी तुमगेल्या भुरग्यांकू चिंतूंक एक पिक्चर आपणाचें चित्र दवरपाक सदांच एनकरेज करपा जाय कितें जातलो हांव मुखार सोन कितें जातलो हे आमगेलो संवसार आहा ताका कितकून हांव कॉन्ट्रिब्यूट करतलो आमी हे संवसारांत कितें करपा आयले खावपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें कितें करपा आयले वॉट फंक्शन डू वी हॅव इन दीस वर्ल्ड वी हॅव टू थिंक आवर चिल्ड्रन हॅव टू हॅव अ पिक्चर इन दियर मायंड आनीक हांवें चाललें तुमकां आनी भुरगीं मेळ्ळीं जाल्यार तुम कितें मॅसेज ताका दितलो वॉट मॅसेज वील यू गिव दॅट अदर चायल्ड आनी ताणें सांगिल्लें आय वील टेल देम टू स्टडी आय वील टेल देम टू लीव देयर लायफ एंड इफ live a good and healthy life. हे भुरग्यांनी म्हाका फीडबॅक दिले आनी आजी हांव तें तुमचे बारबर शेअर कोत्ता आवय बापाय दो तुमी आपणागेल्या भुरग्यांकू थोड्योश्यो हांव जाणो सगल्यांक जाय आपणागे भुरगीं व्हडलीं जालोलीं आनी बरीं जालोलीं आनीक संवसारांत कितें जाल्यार जालोलीं वय आनीक आमी देवा कृपेन आमगेल्या भुरग्यांकू बरी देख दिवपा जाय नंबर 1 रेस्पेद दिवपाक व्हडल्यांक तुम तांच्या व्हड्यांक तांकां रेस्पेद दिवपाक शिकोयाय कित्याक थोडपाटीन हांवें घरांनी चोयलां शापाय शामाय हांय नात्रां तांकां रेस्पेद दिवपा नेणोय आवय बापाय गेली ड्युटी रेस्पेद दिवपाक भुरग्यांक शिकोवपाक दुसरी म्हणलो तें ओबिडियन्स जेजूस पासून तो देवा गेलो पूत ताका कसो गरज आसलोली त्या कार्पेंटराक आनी ते मारी हांवें मारी गे आयकूंकू तो म्हणून जाता आसलोलो हांव देवागे पूत ना तो हालती रावलो ही वॉज ओबिडियंट टू हीज पेरंट्स तशें करून आमी आमगेल्या भुरग्यांक ओबिडियन्स शिकोवपा जाय जावं घरांत जावं इस्कलांत जावं कॉलेजींत तिसरी म्हणलो तें हार्ड वर्क बेकार पांय वयर शिकोवन कांय मेळना आमी आमगेले गाम वाडोवन 100% दिवन भुरग्यांनी लिसांव कोन्न तुमी 100% घेवपा जाता हें आमगेले आवय बापायनी भुरग्यांक सांगूं जाय तुमी करूं जाता नेवर गिव अप केन्नाच ना म्हणलोलें उतर ना हें आमगे डिक्शनरींत जातलें मुखार वच हांव तुजे बाबो आहा आनी आमी आवय बापूय आमगेल्या भुरग्यांक सपोर्ट केलो जाल्यार तीं उडून वतलीं आनी चवथी म्हणलो तें आमी दुसऱ्याचे हॅव कन्सर्न फॉर अदर्स जेजू पासून लोकांचो हुस्को आसलोलो
आमकांय उस्का आसती आमकां आवय बापायक आमगे फामिली उस्का आसती आमगे सोरपोंती कितें जाता ताजो उस्को आसती आमगे सोसायटी आनी आमगे आमदार कितें कोत्ताय ताजो उस्को आसती म्हाका कितें पडलां ना आमी आज आहाय हालीं आमी वतलीं आमगे हीं धाकलीं भुरगीं वाडून हालीं व्हडलीं जातलीं तांकां आमी कितें दवरताय आमी चिंतूं जाय आमगेल्या भुरग्यांक आमी दुयेंस सगळे असले डिजास्टर्स दवरताय ओ बरी भलायकी मोग गूड फॅमिली लायफ दवरताय आज हे सायबिणीक फेस्त दिसाक मुगेले मागणे सायबिणीकू की ही आमगेली सगलीं चिकले गांवांत जायतीं भुरगीं आहाय देवा करपेन भुरगीं देवागेली देणी आमी देवा कडेन मागया आमगेलीं भुरगीं बरीं फुलून ताजो परमोड सगल्याक पावून बरे भाशेन कित्याक एक पाटीन म्हाका GMCन हांव पेशंटाक उलयता आसतना दरेफेन म्हाका पेशंट विचारो लागलो तूं क्रिस्तांव दोतोर म्हण हांवें म्हणलें तूं कितें जाता ना तुगे वेव्हारा लागीं म्हाका दिसता तूं क्रिस्तांव म्हण हांवें म्हणलें तुका जाय तें तूं चिंत म्हण सो अशें करून आमी आमगेलो परमोड लोकां मदें सांबाळूंक जाय आनीक आवय बापूय आपणागेले भुरग्यांक राखाय आनीक देवागेली देणी म्हूण आसेता कोन्न हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे फुलांचें पुरसां आमी करुया T46 पेज नंबर 223 T46 Sogli sa
फुलां सायबिणीक लावची आनी व्हरची घरा तुंय दवरची न्हय. फुलां घेवन वेची, आशिर्वाद कसो तुमी घेवन वेची. मातशें बेगीन करचें कित्याक भुरगीं रावतात. मार्टिना मातशें इमाजीक धरून राव. भुरग्यांनी मागीर येवचें, भुरगीं येवचीं नात लायनीक. सगलीं भुरगीं मुखार येवचीं मातशें. सगलीं भुरगीं मुखार येवचीं. आवयांनी रावचें म्हणून विनंती करता. गायन सुरू करचें. आवयांनी रावचें कित्याक केक आसतली तुमकां मागीर.
भुरग्यांनी चोत्राय दवरची ह्या दारांतल्यान वेतली भुरगीं सगलीं भुरग्यांनी चोत्राय दवरची ह्या दारांतल्यान वेतली मातशे सुवात करात आवयांनी मातशे ऑफिसान येवचें तुमकां कितें भाशेन केक कटींग आसतली आवयांक तशेंच एक गिफ्ट आसतलो भुरगीं ह्या सायडीन वेची ह्या सायडीन